बुधवार 14 फेब्रुवारी गोबराचो बुधवार। मुखेल वड सर्वेस्परा तुमच्या देवाशीन परतून येयात। नियाळा कातार आयजताव आमी प्राचीत काळांत भितर सरता आनी ताचो हेतू म्हणल्यार आमच्या जिविताची नवसरणी। आदल्या कोरारान देवान आपल्या प्रवाद्या वरवीं जिविताची नवसरणी करूंक आख्या इस्रायलाक आमंत्रण दिलें। नव्या कोरारान खुद जेजू नवसरणेचे आमंत्रण वेगवेगळ्या मनशांक दिता। प्राचीत काळाची वाट जावन आसा आत्मीक वाट, जे वाटेन चलून आमी आमची भावना बदलून जिविताचे नवसरणेंत वांटो घेता। पवित्र सभा नवसरणेचे आमंत्रण आमकां 3 तरांनी स्विकारूंक आपयता: मागणे, उपास आनी दान दिवंक। आमची आंगोस्त्रां न्हय पूण काळजां पिंजून सर्वेस्परा देवाशी परतून येवंक जोएल प्रवाद्या वरवीं आमकां देवाचो उलो। देवाशी परतून येवंक हो शुभ वेळ म्हूण भाग्यवंत पावलो आमकां उगडास कोत्ता। गुप्ती केलोलें पळयता तो आमचो बाप आमकां मजुरी दितलो म्हूण जेजू सांगता। दर वर्सा प्राचिताच्या काळा वरवीं देव आमकां नवसरणेचें आमंत्रण करीत आसा। ह्या वर्सा तरी देवाचें आमंत्रण स्विकारुया। पयलें आमकांच उणें करून दान दिवन दुबळ्यांच्या तोंडार हांसो हाडुया। दुसरें उपासा वरवीं कुर्सार खिळायलेल्या जेजूचे भुकेतानेचे वळवळे नियाळुया आनी दुबळ्यांचे वळवळे वळखून घेवन उपासा वरवीं कुर्सार खिळायलेल्या जेजूचे भुकेतानेचे वळवळे नियाळुया आनी दुबळ्यांचे वळवळे वळखून घेवया। तिसरें मागणे आमच्या भितरल्या जिविताचेर लक्ष घालूंक उलो कोत्ता, आमकां देवाशी लागीं हाडटा। ह्या 3 उपाया वरवीं सोमयाच्या खुशालकायेंत वांटो घेवया। म्हजो थाराव, म्हजें जिवीत नवसरूंक पावलां मारतेलीं।